नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आजची मार्केट अपडेट. आज मार्केटात ब्लडी थर्सडे. बाजारात चडशा शेअरांनी हेवी सेलिंग प्रेशर दिसलो. आज निफ्टीन मोठो सपोर्ट ब्रेक करून 19,500 लेवल पार केलो. मात निमाण्या खिणाक इंडेक्स कसो बसो 19,500च्या वयर पावलो. निफ्टी 50 इंडेक्स आज 192 पॉइंट तुटलो. 19,761चेर बरो ओपन जाल्लो निफ्टी 19,766 मेरेन वयर गेलो आणि हळूहळू सेगीत पडपाक लागलो. इंडेक्सान 19,492 मेरेन लो मारून निमाण्या खिणाक निफ्टीन 19,523चेर नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स 66,406चेर उक्तो जाल्लो. सुमार 610 पॉइंट पडून 65,508चेर क्लोजिंग दिली. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात फक्त 8 कंपनीचे शेअर पॉझिटिव्ह. लार्सन अँड टुब्रो, भारती एअरटेल, ONGC, कोल इंडिया, पॉवर ग्रीड, ॲक्सिस बँक, NTPC आणि SBI बँकेचे शेअर वाढले. आयच्या टॉप लुजर्सात टेक महिंद्रा, एशियन पेंट, LTIM, महिंद्रा अँड महिंद्रा, विप्रो, डिव्हिस लॅब आणि HDFC बँकेचे शेअर पडले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो इन्फ्रा जायंट L&T म्हळ्यार लार्सन अँड टुब्रो. इन्फ्रा जायंटाचे टार्गेट UBSन वाडयल्ल्यान कंपनीचो शेअर आज नव्या 52 वीक हायचेर पावलो. पुराय मार्केट अंडर परफॉर्म करताना L&Tन मात लायफ टायम हायचे टार्गेट गाठले. UBS आणि गोल्डमॅन सॅचान लार्सन अँड टुब्रोक ओव्हर परफॉर्मन्स रेटिंग दिल्या. टार्गेट 3,600 रुपयांचे. ब्रेस्तारा कंपनीच्या शेअरान 3,050 मेरेन वचून 3,025चेर क्लोजिंग दिली. एशियन पेंट्स कंपनीचो को फाउंडर अश्विन धानी संवसाराक अंतरलो. अश्विन धानीक 79 वर्साच्या पिरायेचेर मरण आयले. तो सद्याक नॉन एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून कंपनीचेर नदर दवरतालो. एशियन पेंटाच्या ग्लोबल विस्तारांनी पेंट सेक्टराच्या लिडराच्या पावण्यार पावोवपाक ताची भूमिका मोठी आशिल्ली. MCX कमोडिटी एक्सचेंजीचे काम नव्या प्लॅटफॉर्माचेर शिफ्ट जाता. आज शेअर 60% वयर चढून 2 वर्साच्या नव्या हायचेर पावलो. IT सेक्टरांतल्यान 714 पॉइंट्साचो मोठो सेलिंग प्रेशर आज मार्केटाक नेगेटिव्हिटी कडेन घेवन गेलो. IT सेक्टरात पडपी शेअर्सांचेर नदर मारया. IT सेक्टराचो लीडर TCS 1.12% पडलो. निमाण्या खिणाक कांय प्रमाणात बायिंग आयली. टेक महिंद्रा 53 पॉइंट डावन 4% वयर पडलो जाल्यार इन्फोसिस 1.5% वयर पडलो. HCL टेक 1% पडलो आणि विप्रो कंपनीचो शेअर 2% डावन. ताचे उपरांत ऑटो, FMCG आणि बँक सेक्टरांतली सेलिंग हेवी आशिल्ली. आयच्या सेशनात एकूय सेक्टर पॉझिटिव्ह नाशिल्लो. ITC कंपनीच्या शेअरांतूय 2%ची नेगेटिव्हिटी जाल्यार FMCGत मोठे नाव हिंदुस्तान युनिलिव्हर कंपनीचे. इयर टू डेट नेगेटिव्हिटी दाखयली. वर्सभरात कंपनीचो शेअर 8% वयर नेगेटिव्ह जाल्यार आज शेअर 1.55% पडलो. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.